दिसाची सुरवात एक सगळी उबी रावून आमी गायन गावया. A22 परमेश्वर राजवट चलयता पान 11 A22 पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. Orso rarusa sorgiso Manso diwanci pagoita Somesta la via voita Amraci moviso voita Orso rarusa sorgiso Manso diwanci pagoita Somesta la via voita Abrace vodiso voita परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. आजच्या मिसांत संपलेले भयणी आयडा पिनेरोक जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या ओतम्या बसत मागुया. आयज विन्सलेट फेर्नांडीस आमचो भाव आपलो वाडदीस समोर उमता. तर विन्सलेटाचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुभा आशिर्वाद पडूंक ताची बसत मागुया. तशेंच फादर मिल्टन रॉड्रिगीसूय वाडदीस समोर उमता. ताकाय देवान आशिर्वादान भरूंक आनी ताचो गौडीक वावर सफोड करूंक ताची बसत मागुया. आमची संकल्पां आमची प्रार्थना आवडे बापाक उबारूया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत भोवती बरी वांडे घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव आवाजकी सर्वोपकार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भगिवत सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विद्यार्थी आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भोवूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या सोम्या प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत
क्रिस्ती भावार्थाची राड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ धीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्त्यांक. आमेन. इसायास प्रभात्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडेंत पडून मरणाचे तोणीर पावलो. इसायास प्रभाती आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजिकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां गळोवन हेजिकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजिकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इसायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव करतलो. सांगलोले प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां पाटी गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशांच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. तुजे खातीर सायबा म्हजें कालीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब,
मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka sogya. त्या दिसांनी जेजू एका सनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फरिसेवांनी ते पळोवन ताका म्हळे, सनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळे तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत याजनिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? हो सनवारा दिसा याजनीक देव मंदिरांत सनवार मोडटात, तरी गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समृद्धींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणू आसल्या जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Akari tuka Krista. देव आसा आनी देव व्हरतो तो पदवेदार चड जाणार आमची प्रार्थना आयकता, आमकां गरज तें दिता, आमच्या गरजांक पावता, आपल्या पुताक आमचे खातीर दिता. इतलें बरेपण देवा सवे, देवाचे मनशा सवे आमी पळयता. आयज जेजू म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय. It's mercy that I want. I'm not pleased with offerings and sacrifices. जाल्यार आमी मीस सोडून घालुया? ना, अशेंय कर म्हणिना. आमी प्रार्थना करता, आमी मिसांत वांटो घेता, आमी जेजूक मेळूंक, जेजूक शेवंक, जेजूक आयकूंक, जेजूक आमचे सांगाता घेवंक
आनी जेजूक घेवन घरा वचून जिवीत सारूंक आमी ओत्रेकता हेच आमचे आवडे ते जेजू सपोर्ट करता मानून घेता आनी आमकां मिसा उपरांत मिसाची भेट तुवें भेटयल्या शाबासकी तुका मिसाचो फळ जिवितांत दाखय गोरजेवंतांक ओसार पडलेल्यांक समाजाचे देखेर आसलेल्यांक ओळख पाडूंक नासलेल्यांक गोरजेक सांपडलेल्यांक आदार मदत दया काकूत दाखय म्हूण जेजू सांगता तर तुजे चुकी आदरतल्याक भोगोस चुकी भोगसून आमकांय माफी शांती जेजू दिता तर जेजूक मानता तसलें आमचें जिवीत जेजूक मानता ते भाशेन आमचें बलिदान आमची प्रार्थना करूंक आनी आमचें जिवीत जेजून आशिर्वादान भरून सुफळ करूंक आनी आमची आवडे बागूंक ह्या बलिदानांत मागुया बेटोन आमी गायन गावया C27 निष्कडोंग निर्मल उंडो पान 39 C27 पेज 39 निष्कडोंग निर्मल उंडो वेदीचेर आमी गावता सासराच्या पवित्र बाबा तुकानो सोमोर बिगा ओदोलियाच्या वासो सोर्बिस्ती लोकांखातीर म्हजे भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत भितर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका ओलो मारतले तुजे पवित्र शुभेच्छा देण्यांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या ओतम्याचें पोसण करून दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक पावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपद दारा आनी ससण्याच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक बाबू हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाकणटा थारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सुदसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Tolvanaco sorvisvotu Surgami sosar Volia tucia voi lova Usorgi tu gaso Sorvis foraci nami Geheta gaso Usorgi tu gaso बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सुसूंक वेचचे आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी ससनीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुरपोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भगवान बापाक कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक सिमियांव ताच्या आदारी गवण्याक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान ती आमच्या
भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मळपण येवंक फाव कर हांव समेस्तांची दया करून मागीर मागता अंकुवार मारी देवाची माया संगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णांत सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां तातूंत सगळें आटापलेलें आसा जेजूच्या मागण्या बरोबर आमची प्रार्थना उंडे बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोयीच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान तेकता तर आमकां तुज्या उदकाक दिन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नान सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजांच्या उतरां गायन गावया तुजे भायर मोच्या देवा D40 570 D41 पेज 70 तुझे भायर मोच्या देवा शांती मोच्या भायर मोच्या देवा शांती मोच्या ओतम्या तूं एकलोच म्हाका राखय तूं एकलोच आदार दिताय तूं एकलोच म्हाका राखय
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, देवाच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला, हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपवित्र देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आमचे बरी राव तूं सोम्या. E1 पान 70 आनी 6. E1 पेज 76. आमची बरी राव तूं सोम्या. आमची बरी राव तूं सोम्या. आनोद आमकां हालेलुया. सोम्या गो तूं गोवा मोगलो. सरकार उडो बापान दिलो. ओस्कोदां तूं गोठाय दिलो. पिळेसांक तूं आमची बरी